Yes, sir, I would like to ask Star LQ 1C. 1C, Madhi. Sir, answer is as per the soft copy supplied on the computer. Speaker, sir, हो इश्यू आहा म्हादयचो. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लीच आहा आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून. आमी खूब जाणांनी हांगा रिझोल्युशन घेतले, हाऊस कमिटी केली आणि कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचे पयलीं म्हादय गोंय फितूर जावन म्हादय कर्नाटकाक दितात काय कितें हे लोकांचे काळजान कपकप जाताले. मुखेलमंत्र्यान कॅनवास केले, खूब जाण सगळे कर्नाटकाक भोंवले. हे सगळे जावन कर्नाटकान बीजेपीक यश मेळना म्हणून म्हादय आमची उरतली हो होपान आमी आतां आसात. कित्याक आतां आमी खरेंच झगडटले म्हणून की कर्नाटकाक आमी कशेंच उदक दिवचे ना म्हणून. कित्याक आतां ऑल द मोर रिजन कित्याक कर्नाटकाचो सरकार काय बीजेपीचो ना. स्पीकर सर, आज सिच्युएशन अशें आहा, एक मातसो बॅकग्राऊंड म्हणटा असो की लीव ग्रांटेड मॅटर इज लिस्टेड फॉर द बिगिनिंग वीक ऑफ नोव्हेंबर 20th November 23. हें एक व्हडलो यश आमकां मेळ्ळें अशें मुखेलमंत्र्यान दाखयलें. पूण आज सिच्युएशन अशें आहा की सुप्रीम कोर्टान 2018 आनी 2019 केसी आतां हियरिंगा चालू आहा. म्हळ्यार ही केस आमची डिस्पोज जातली 2024 ते 25 मेरेन. इट विल नॉट सी द लायट ऑफ द डे. सो स्पीकर सर, केस लिस्ट जाली म्हणून आमी जिखले अशें ना. आतां कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टायम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायव्हर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना, हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान कंटेम्प्ट पिटिशन घाला, पूण आमची गोंयचे आदवोगाद प्रेस करनात कंटेम्प्ट पिटिशन हियर करपाक. रिजल्ट कितें जाला की ग्रेडियंट असो वाडला की गोंयान उदकूच येना. स्पीकर सर, उदक गोंयान येना हें हाजे खातीर. सो एक सायडीन वी आर फायटींग डायव्हर्जन, ऑन अदर सायड आवर गव्हर्नमेंट हॅज गिवन कन्सेंट फॉर द अवॉर्ड. सो एक सायडीन आमी म्हणटात की बिकॉज ऑफ द अवॉर्ड डायव्हर्जन जाला, दुसरे सायडीन आमी कन्सेंटूय दितात. एडवोकेट दातार गिव द कन्सेंट. स्पीकर सर, रिपरकशन अशें जाल्लें आहा की क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर दॅट इज कमिंग टू गोवा इज रिड्युस्ड. दुसरें, वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी प्रवा म्हणटा ती कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. प्रवा एक्च्युअली कितें करता? इट इज गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग. What is it going to monitor? It is going to monitor the diversion that has been granted by you all. तिसरे, जो DPR सरकारान अप्रूव्ह केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अप्रूव्ह केला, कोणाचो? कर्नाटकाचो. तो DPR आता तुम्ही रिजेक्ट करा. दिस इज द डिमांड. आमच्या हाऊस कमिटीचो डिमांड कितें आशिल्लो की DPR रिजेक्ट करचो. तो खंयच पावूंक ना. दुसरी मिस्टेक गोंयान कितें केल्या, आमी सुप्रीम कोर्टान केस घाल्या SLP चॅलेंज करपाक, पूण आमी स्टे मागत नात. आमचे आदवोगाद स्टे मागनात. सो बेसिक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता, स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळे कर्नाटकाक फायदो जाता. सो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन. एकूच मिनिट, मातसो डिस्टर्ब करता. कितें जाला, तो सगळे उलयत वयता तितके रिकॉर्डाचेर वयता. तातूंत तेणी एक एक जर स्पेसिफीक विचारता जाल्यार आमकां स्पेसिफीक तो आतां सांगता बॅकग्राऊंड सांगचे, बट ते रॉंग रिकॉर्डाचेर वयचे न्ही म्हणून हांव उठलो. रॉंग रिकॉर्ड ना काय कारण तुवें आतां पयलीं सांगलां म्हादय कशीच आतां कर्नाटकाक दिवचे ना. दितलो तूं? ना कशी म्हणून सांगलें मरे. तुवें सांगलें त्या बद्दल थँक्यू. तूं आतां सामको आमच्या म्हादयच्या बाबतींत तरी आमच्या बरोबर आहा. बाकीच्या बाबतीत हांव म्हणना. म्हादयचे 100% आहा तुजे बरोबर. हय रे, हांव खंय ना म्हणटा. ऑल द मोर कर. आतां ते ना DPR ते डबल इंजिनाक लावून DPR विड्रॉ कर. आतां ते ना अशें दिसता. तांकां विचार पयलीं. तांचे म्हाका लागना, हांव तूं म्हाका लागता तू मुखेलमंत्री इतलो मोग काँग्रेसा जाल्यार कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घाल कर्नाटका जिखले म्हणून. इतलो तू DPR विड्रॉ तुवें कित्याक केलें ना? अरे तू गेल्लो. अरे स्पीकर सर, तो आमचेर पाड उलयता. मुखेलमंत्री स्पीकर सर, तुझा स्पेसिफिक मोशन घालून तेणी जिखले म्हणून. तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. स्पेसिफिक एक मिनिट. तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. सिरियस इश्यू मातसो हांवें आतां बॅकग्राऊंड दिला, ताजेर हांव स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता.
ग्रेडियंट वाढला आणि उदक सकल देवना. आता वाय इज गोवा गव्हर्नमेंट नॉट प्रेसिंग फॉर दिस कंटेम्प्ट टू बी स्टॉप्ड? हो ग्रेडियंट जो आहा तो रिस्टोर जावपाक जाय. तशें जाल्यारूच उदक गोंयांक येतलें. हे आमी रिस्टोरेशना खातीर आदवोगाद आमचे ओ गोंयचो सरकार कित्याक मागना? हो म्हजो प्रश्न, पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाका बाब विजय सरसाक सांगन दिसता की फाटल्या वेळार दोन जी इंटरलोक्युटरी आमची प्रपोजल आयली ते दोन्ही कडेन गोंयांत खूब रिलीफ मेळिल्लें आसा. गोंयाक रिलीफ मेळिल्लें आसा. रिलीफ ना, कसो रिलीफ मेळ्ळो? आमकां रिलीफ जें मेळ्ळां हय. तें म्हटल्यार एक म्हटल्यार केस हियरिंगा बेगीन आयल्या. कशी बेगीन आयल्या? नोव्हेंबराक येता न्ही आतां. नोव्हेंबर बेगीन कशी म्हणटा ती केस हियरिंगा काय लिस्ट जाल्या एक मिनिट. की 25 मेरेन येवची ना. विजय, तू जे पयलीं सांगता पळय न्ही स्पीकर सर, मादही ट्रायब्युनल अवॉर्डान जो अवॉर्ड दिल्लो तो पयले फावटी आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलो आणि तो सुप्रीम कोर्टान आतां केस आमची एडमीट जाली. जाले रे, लीव ग्रांटेड. तू जे म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे तुम्ही तो कित्याक आडयना ही पहिली स्टेप ही सुप्रीम कोर्टान एडमीट जाली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आमी कंटिन्युअसली डिमांड करताले की प्रवाह फॉर्म जावचो. ना, तो आता सेकंड पार्ट. तू पहिले क्वेश्चन विचारचे पहिले आन्सर कोण नाका. You are admitting now. आय टॉक द सेम थिंग. हांवें तेच सांगलें ना पुढे रिलीफ म्हण नाका ती. ही रिलीफ न्ही. इट इज केस ऍडमिट जावप ही रिलीफ न्ही. स्पीकर सर, तर सेम गजालीचेर म्हणजे आमी इवन दो मादई ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्डूच चॅलेंज केलो. म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेंच्यांनी उदक इलिगली डायवर्ट केला तेय बी आमी तितूर घातला. म्हणून म्हटलें हांवें सुप्रीम कोर्टान केस एडमीट जाली डॅट इट सेल्फ. जाल्यार म्हाका सांग, ते स्पीकर सर सगळे कर्नाटक बाउंड्रीन आसा. आमी थंय डायरेक्टली वचून कांयच करूं शकना. म्हणून तर कर्नाटकान 21 वर्सां दादागिरी केल्या न्ही. आमकां सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप हीच आमची बाजू आसा. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप ही बाजू आमची आहा, ताजेर हांव कांयच दुमत ना. म्हजें सांगप अशें आहा की ग्रेडियंट थंय तांणी वाडयला कित्या खातीर की उदक तें परत्यान सकयल देंवचें न्ही, थंयच्यानूच परतें जावचें. हें स्पेसिफीक ग्रेडियंट रेग्युलेट करपाक आनी सकयल उदक देंवपाक आमचो सरकार अजून मेरेन प्रेस करना. आमी सुप्रीम कोर्टान तेच तर प्रेस करता आणि तीच केस एडमीट करून घेतल्या. स्पीकर सर, सांगपाक सोदता. स्पीकर सर, हांव म्हाका कंप्लीट करूं दी. म्हजो प्रश्न सादो आशिल्लो की तुवें जे तुका लीव ग्रांटेड म्हणून जी जाल्या ही लीव ग्रांटेड नोव्हेंबराचे 21 बिकान ती केस येतली म्हणून. आज जी सुप्रीम कोर्ट केस हियरिंग करता ह्यो 2018 आणि 19 केसी. सो नोव्हेंबरान जी जातली ती 25 हें जातली. 25 मेरेन कर्नाटकाक उदक डायवर्ट करून आसतले. आणि आमी जे म्हणसर ऑब्जेक्शन घालना की हो ग्रेडियंट वाडला म्हणून, कित्याक खंयच ऑब्जेक्शन घालूंक ना आमी, जाल्यार कर्नाटका फाल्यां म्हणटले उदक थंयच्यान येत नाशिल्लें. कितें जाता मागीर? स्पीकर सर, प्रवाह जो फॉर्म केला त्या प्रवाहाकडे आता ताजे प्रवाहाचे ऑफिस आमच्या पणजेन सेटअप जातले. ताजेर 3 महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. त्या प्रवाहाकडे वचून आत्ता आमी झगडप. हे तू जे म्हणटा ग्रेडियंट जो वाडयला ताजेर परत डायवर्ट करून ते उदक आसा त्या सायडींतल्यान वचपाक जाय ते आत्ता एप्लिकेशन आमी प्रवाहाकडे फायल करप. स्पीकर सर, इश्यू सादो आहा. मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलें, आय विल नॉट प्रेस द WRD मिनिस्टर. वी आर नॉट प्रेसिंग फॉर कंटेम्प्ट. हो एक इश्यू आहा. बरें आहा, सोड आतां. लेट्स गो टू द सेकंड पॉयंट. सेकंड पॉयंट SLP एडमीट जाल्या. आतां अवॉर्ड जाल्लें पळय, अवॉर्ड जे आमी कन्सेंट दिलें ताजेर स्टे आमी मागना अजून. वी आर नॉट प्रेसिंग इन सुप्रीम कोर्ट. वी आर सेइंग दॅट वी हॅव फॉट दिस केस अँड नाव वी आर गोइंग टू हियर द होल केस. अवॉर्डाक स्टे मागना कित्याक काय म्हणटा हांव. जे म्हणसर तुका अवॉर्डाचे स्टे मेळना ते म्हणसर हे कांय जायना. हे सगळे काणयो ह्यो आमकां कानाक दोळ्याक उदक लावपाच्यो. थर्ड एक मिनिट स्पीकर सर, प्रश्न विचार. म्हजो प्रश्न इतलो की हे जे तूं आतां अवॉर्डाचे स्टे कित्याक मागना आनी मागले जाल्यार केन्ना मागल्या म्हाका सांग. स्पीकर सर, सेम अवॉर्ड जो आसा पळय न्ही तोच तर आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज अरे केला. स्टे माग, स्टे ऑन दॅट अवॉर्ड. तीच तर आता ती मागून ना तुवें, मागून ना. 29 नोव्हेंबराक डेट लागता. तीच तर आमी तेन्ना चॅलेंज केला तो अवॉर्ड. सर, ती डेट जी लागल्या ते फुल पेटिशन हियर करपाक ती डेट स्पेसिफिक स्टे ऑन द अवॉर्ड ना. हो इश्यू म्हजो. Speaker sir, in the process of this matter, definitely our councils will plead for this.
1 minute. Speaker. Again restating the original position Yes. of that Nala. Yes. At the same time, also pressing for a stay so that ते जावचे नाही अशें म्हणून. So let the case come up ना. स्पीकर सर, एक आम्ही हाऊस कमिटी जेन्ना केली गोंय आमचे असेंब्लीची, आमचो सगळ्यांचे संयुक्त मत कितें आशिल्लें की खंय आदवोगाद कितें करतात, कितें कोफुजांव जाता तें खबर ना, सो लेट अस ओवरसी एवरीथिंग. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली. हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली, ताजे फुडें हाऊस कमिटीचे कांय खबरूच ना. आतां स्पीकर सर म्हजे कडेन तुका तिसरो सप्लिमेंटरी विचारता हांव. तुम्ही एक रिटेनर घाला, जे रिटेनराक तुम्ही 80,000 रुपये दिता म्हयन्याक. आता कॉस्ट ऑफ दीस पेटिशन, लेट्स गो टू द कॉस्ट. तो कितें करता, तो फक्त हॉटेल बुकिंगा करता, मिटिंग्यो फिक्स करता कॉन्फरन्साच्यो आनी जेवणाचो रिक्वायरमेंट पळयता. ताका 80,000 रुपया सॅलरी. एक जालें. आज मेरेन ताका हे केसीन आसा म्हजे कडेन आन्सरान दिल्ले आहा 26 लाख रुपये तुवें ताका दिल्ले आहा. आमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबोच रावना. तो उबो करता डरायस खंबाटा सिनियर कावन्सिलाक. ताका तुमी दिल्या 55 lakhs. दोंड म्हणून आनी एकलो आहा ताका दिले 20 लाख रुपया. हे फक्त 2 ते 3 हियरिंगाक. 15, 20, 30 आदवोगाद घेवन तुम्ही वतात आनी कितें मेळटा तुमकां? डेट मेळटा. स्पीकर सर, कांयच गोंयच्या फावरात अजून मेरेन जावंक ना. तुम्ही पयलीं अवॉर्ड कन्सेंट केलें, दुसरें तुम्ही डीपीआर कॉपी घेवपाक तुमकां सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें, डबल इंजीन फेल. डीपीआराची कॉपी तुमकां दिवंक ना, सुप्रीम कोर्टान वचची पडली डीपीआर घेवपाक. तुमचे लॉयर कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग्स प्रेसूच करनात. तुमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबो रावनात. ज्युनियर मोस्ट आदवोगाद लाखांनी रुपया करपाक तुम्ही चान्स दितात कॉन्फरन्सा करून. प्रश्न तुम्ही सादो प्रश्न स्पीकर सर, तुम्ही पळय, सादो प्रश्न स्पीकर सर. प्रश्न विचारले आसा. मॉनिटर करपाक हाऊस कमिटीची मिटिंग्यो कॉन्स्टंट लावपाक जाय आनी हे सगळी केस शूड कम अंडर द हाऊस कमिटी. ऑल द लॉयर्स शूड बी अकाउंटेबल टू द हाऊस कमिटी. हे म्हाका तूं एश्युरन्स दिता काय तुम्ही तुमचे कडल्यान कॉम्प्रोमायज जातले? कित्याक कर्नाटकान 28 सीट आहा स्पीकर सर, गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना, कॉम्प्रोमायज जातले तुम्ही. कॉम्प्रोमायज जरात जायना स्पीकर सर. ताका सर. सांग मादईच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. पूण 28 सीटां खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. सर, परत एकदा ताका सांगता हांव, आमकां खंयसरूच मादईच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावचे ना. आमी जावचे ना रे, ते जातले रे आदवोगाद. स्पीकर सर, स्पीकर 28 सर, सीट मुख्यमंत्री जावचो ना, आदवोगाद जातले. 28 सीट आसून. आमी फॉलोअपूय करता, आदोगातूय जावन दिवचे ना. सभापती महाशय, आदवोगाद जाले. 28 सीट आसून नाल्यार 48 आसून येस, कॉम्प्रोमायज गोवा करूंक शकना. कशें? कॉम्प्रोमायज हाजे मादई संबंधी पयलीं- गोवा करूंक शकना आणि जावची ना. कन्सेंट दिलो, तू नाशिल्लो तेन्ना, पूण विजय कन्सेंट बाब क्रॉस स्पीकर सर,